कित्याक आतां इलेक्शन लागीं पावता आतां तुमचे आमदार आसा एस्पायरंट रेडी जाल्यात तुमचेच पार्टीचे, सो ते कशे टॅकल करतले? कित्याक आतां आमदारा भितर आनी जो न्यू कोण कॅन्डिडेट जाता पळय तितूंत भितर ते खुबशे हे राजकीय हातूंत भितर कोणाय रावपाक कोणाची इच्छा आसा ती रावपाची, ताणें तयार म्हणजे तयारी प्रगट केली म्हणून कांय हरकत ना. पण ज्या जाग्याचेर लोकप्रिय येता, लोकां मदीं काम करपाचें आनी पार्टीचे एक जी हांव सदांच म्हणटा परत म्हणटा, पार्टीची निती आनी रिती त्या नुसारच सगळें जातलें. इच्छा खूब जाणांची आसा म्हटलें म्हणून तशें जायना. कारण इच्छा केन्ना आसता ताका खबर आसा की हांगा भितर बीजेपीच येतली म्हणून येतले न्ही ते. पूण सिटींग एमएलए भितर जे दुखणे येता पळय ते तेंचे मागीर कशें हँडल करतले? करतली पार्टी. आता जवळजवळ पार्टीक 47 वर्सां जालीं. तोपर्यंत सगळें व्यवस्थीत चल्लां. आता कितें करतले? सो पार्टीचे वरिश्ठ आसा, पार्टीचे हांगसरले फुडारी आसा, लिडर आसा, हे सगळे योग्य रितीन ताजेर तोडगो काडटले आनी फुडें वतले. पूण 2-3 कॅन्डिडेट एका कॉन्स्टिट्युन्सींत आसत मरे बरें न्ही, स्पर्धात्मक हातूंत भितर काम करपाचे उरपा येता. कोण तरी आसा म्हटले बरोबर आमदारी नेटान आसा तो काम करतलो, दुसरे बरोबर आमी बीन तातूंत भितर लक्ष घालतले, तशें अशें ना की कोण तरी म्हटलें आनी जातलें अशें म्हणून.